बुशचे इलेक्शनचे 24-26 इलेक्शन रिजल्ट आसा तो हांव डिक्लेअर करता रिटर्निंग ऑफिसर. आय डिक्लेअर राज तिलक नायक with 135 votes elected as a president. 135 मतां मेळ्ळ्यात राज तिलकाक आणि अमित बगले इज विथ 53. आता 10 मेंबरां खातीर 20 अर्ज आशिल्ले आनी 20 जण कॉन्टेस्टंट आशिल्ले. तातूंत जे 10 जाण आयल्यात तातूंत विथ 139 वोट्स वासुदेव पागी हांणी लीड केल्या. सगळ्याक मॅक्झिमम वोट वासुदेव पागीक मेळ्ळ्या 139. ताजे नंतर अमरीश परब विथ 125 वोट्स. तिसरो आसा तो संदीप देसाय विथ 120 वोट्स. फोर्थ इज औदुंबर शिंदे विथ 105 मतांनी. आणि पांचवो आसा अजय अनंत लाड 118 मतांनी. हे जाले 5 जाणां. तांणी सव्वो आसा तो सव्वो आसा उपेंद्र नायक आणि सेंचुरी मारल्या इज एक्झॅक्टली विथ 100. आणि 7वो आसा तो अमर पाटील विथ 97 वोट्स. आणि 8 विठ्ठल गावडे पारवडकर 91. 9वो आसा विलियम रॉड्रिक्स विथ 90 वोट्स. आणि जो शेवटचो मेंबर आहा तो इलेक्टेड जाला पळय तो आसा इज विथ 87 वोट्स. So these are the Swapnil Tari. Swapnil Tari. So I mean that is नाव घेतली न्ही. So these are the result of good election 24-26. तुझ्याचे आभार मानता की म्हाका एक निवडणूक रिटर्निंग ऑफिसरान म्हाका तांणी हें केलो. म्हाका काम करपाक हे आयलें आणि हांव खरो म्हणजे भुजाचो फावंडर मेंबर. म्हाका मजा आयली आणि द वे इट वॉज इलेक्टेड. आणि म्हाका एक गेल्या 50 वर्सांत एक बरें इलेक्शन म्हाका जे सामकें अजून पळोवपाक मेळ्ळें. हांवें 50 वर्सां अशें इलेक्शन जो उत्साह आसा पळय सगळ्यांचो मेंबरांचो तो म्हाका खरोच इतलो बरो दिसलो. आणि हेच स्पिरीट धरून कामां करूं जाय आणि फुडें येवपाक जाय अशें हांव म्हाका सिनियर मेंबर म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता. हांव पयलीं म्हणजे आमचे सगळे जे आमचे वोटर आसा जे सपोर्टर आसा हांव तेंचे मना काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा. विदावट देअर सपोर्ट म्हाका दिसना हें शक्य जावपाचें. आनी ऑफकोर्स आमचें काम आमच्या खातीर आमची पावती आसली आनी हें काम अशेंच फुडें चलतलें. ही आमची आतां 3री टर्म जातली. म्हाज्या सहकार्याक रायट फ्रॉम फर्स्ट टर्म वासुदेव पागी आसा जे एक म्हणजे एक इतलें स्ट्रॉंग सपोर्ट सिस्टम कशी ती म्हाज्या फाटल्यान उबी आसता सदांच. औदुंबर शिंदे आसा बाकीचे सगळे उपेंद्र आसा हे सगळे रायट फ्रॉम डे 1 सदां ते आमचे बरोबर आसले आनी आसा. आनी जें काम आमी पयलीं केल्लें तेच नेटान त्याच जोमान आमी ह्या टायमान करतले. हितून मात्तूय दुबाव ना. ज्यो पत्रकारांच्यो समस्या आसा तेंच्यो डिफिकल्टी आसा आमी कटिबद्ध आसा. आमी तेंचे सगळें तेंचे कितें डिफिकल्टी आसा इश्यूज आसा ते सगळे आमी योग्य ते दिशेक आमी व्हरतले. आनी जे आमचे कितें पेंडींग सगळे जे इनिशिएटिव्ज आसले जशें आमचो बुश नॉलेज एंड अवेरनेस क्लब हे मंथली नॉलेज इंटरफेस सिरीज ही आमी आतां ऑन प्रायोरिटी बेस सुरू करतले. तशेंच बुश वील गो नॅशनल प्लॅटफॉर्म बाय वे ऑफ ऑर्गनायझींग नॅशनल जर्नलिझम कॉम्पिटिशन्स. तशेंच जे आमचे मेंबर आसा तेंचे नॉलेजीन भर घालपाक जे आमचे नावाजते जर्नलिस्ट पयलीं जावन गेले जे रिटायर जाल्या सो तेंचो एक्सपिरियन्स ते नव्या जे न्यू जनरेशनाचे जे जर्नलिस्ट आसा तेंचे कडेन शेअर करतले बाय वे ऑफ आमची बिहायंड द बायलायन मंथली सिरीज. तशेंच बाकीचे जे सगळे वेलफेअर स्कीम आसा सगळ्यो प्रत्येक जर्नलिस्टा कडेन पावतल्यो होच आमचो हेतू आसतलो. आनी खंयचेच कसलीच डिफिकल्टी कितें आसतले सगळे आमी स्मूथ तरेन करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो.